ते कोविड कमी पडलं तर तुम्ही विचारा, पण आज खरे बरे दिसतात. मुख्यमंत्री कमी पडलं आणि त्याच्या पहिली जे आमदार झाले ते कमी पडले आणि ह्यांच्याच हातून ते जावपाचे असले म्हणून ते आता त्यांच्याच हातून जातात. ओके, आज खरंच बरे दिसतात. 3 वाड्यांची स्मशानभूमी आणि 3 वाड्यांची स्मशानभूमी वचपाक रस्तो नासलो आणि जेन्ना आमदार जालो तेन्ना वाडेकारांनी येवन म्हाका हांगासर दाखयलें की हांगा स्मशानभूमी इतली वर्सां जाली कोणूच करूंक पावलो ना, तूं तरी करतलो काय म्हणून तेंचे प्रश्न, म्हणजे तेंच्यांनी होप सोडलेलो रस्तो जातलो म्हणून. पूण हांवें एश्योर केल्लो तेंकां जातलें म्हणून. कितें बारीकशे डिफिकल्टीज आसा ते प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जाय ते सॉल्वूय केले. त्या प्रमाणे टेंडर प्रोसेसींग करून आयज खरेंच बरें दिसता की ह्या 3 वाड्यांक स्मशानभूमीक वचपाक तेंचो स्वताचो रस्तो ह्यो मेळटा. तसो तुमी म्हणटात ते 17 वर्सांनी म्हाका तरी दिसता की जेन्ना काम हातीन घेतलें इतले डिफिकल्ट नासले. जर सारखे फुल्ली कॉन्सन्ट्रेट करून हातीन स्वता फायल घेवन मूव केली जाल्यार डेफिनेटली जाता. आणि त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक हे जी कामां आसा ती आमी पर्सनली फायली घेवन म्हणजे सकयल्या लेवलीच्यान वयर वयतात, पूण जेन्ना हायर लेवल पावता म्हणजे फायनान्स डिपार्टमेंट जावं CS जावं वो गव्हर्मेंट लेवलीचेर तेन्ना स्वता फायली घेवन वयचें पडटा. आणि हे गेल्या उपरांत हे तुका फळ मेळटा आणि मागीर तुका जनतेचो आशिर्वाद मेळटा. त्या प्रमाणे हे काम केल्लें. आमी केरी धाकटे बागान आसात आणि ह्या रस्त्याचे फावंडेशन स्टोनाक आमच्या भितर मांद्रेचे आमदार अजितभाई आरोलकर तसेच पंचायत मंडळ आणि ग्रामस्थांनी तुम्ही सगळे मिडिया भाव म्हाका एकूच सांगायचें दिसता. म्हाका दिसता हे मांद्र्या मतदारसंघान 12 नोव्हेंबर हो इतिहासाचो दीस आसा. कित्याक एका दिसाक 17 गांवांचे फावंडेशन स्टोन म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जाता मांद्र्याच्या इतिहासान. त्याच बरोबर हो रस्तो आहा पळय, ह्या रस्त्याचे आमी जेन्ना पंचायतीन आसले तेन्ना हो रस्तो केल्लो एज इट इज तसोच रस्तो फाटली 17 वर्सां ह्यो रस्तो आहा. ह्या रस्त्याचे 17 वर्सां रस्तो आहा आणि ह्या रस्त्याचे आयज तेंच्यांनी सोलिंग आनी हे करपाक रस्त्यांनी हे घेतलेलो आसा. हांव म्हणटा मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार तशे डायनॅमीक CM यांच्या वतीन हे तांकां हांव अभिनंदनूय करता आणि आभार मानता की असल्या ह्या कामांक म्हाका दिसता ही सारकी पेंडिंग कामां उरलेली इतले वर्साचे ती तेंच्या हातीन जातात आणि अशीच फुडली कामां जावची अशें देवा कडेन मागता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.